नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबावणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयली नजर मारया हेडलायन्साचेर। पावसाळी अधिवेशन 15 जुलै सावन 21 ते 22 दिसांचे आसतले अधिवेशन। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची मंत्रिमंडळ बसकेत म्हायती। जीएमआरचे बाबतीत विरोधकांचो आरोप चुकीचो। कायद्याच्या तरतुदी प्रमाण जीएमआराक सवलत 7 डिसेंबर 2024 सावन जीएमआरा कडल्यान गोंय सरकाराक घेतली येणावळ। पणजे स्मार्ट सिटीच्या उण्या दर्जाच्या कामाक फकत कॉन्ट्रॅक्टदारूच जापसालदार। चुकीच्या पद्दतीन काम केल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टदारांचेर कारवाय जावपाकूच जाय। येणावळ मंत्री आणि पणजेचे आमदार बाबूश मोन्जराताचे म्हणणे। धर्मगुरूंच्या हस्तक्षेपाविशीं भाजपाच्या स्टेटमेंटावयल्यान गोंयभर बोवाळ। गिरीशाची पुलिशेंत कागाळ। क्रूज सिल्वा सांगता भाजपाच्या आरोपांत ना तथ्य। म्हापशा ग्रीन पार्काकडेन बॉयफ्रेंडान गर्लफ्रेंडाचेर स्पॅनरान हल्लो करून काडलो पळ। जखमी जाल्ले चलयेक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती। फुडलो तपास चालू। शिरगांवचे लयरायचे देवूळ आणि मुळगांवचे देवूळ मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडटलेच। आमदार प्रेमेंद्र शेटाचो दावो। आणि आता खबरो विस्तारात। येवपी पावसाळी अधिवेशनाक 15 जुलै सावन सुरवात जातली। 21 ते 22 दिसाचे हे पावसाळी अधिवेशन आसतले। 7 ऑगस्टाक हे पावसाळी अधिवेशन सोंपतले म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हायती दिली। बेरेस्तारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मुखेलमंत्र्यान ही मान्यताय दिली। कॅबिनेटाचे पयले डिसिजन समनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली फ्रॉम द 15th ऑफ जुलै 15 जुलैच्यान असेंब्ली सुरवात जातली। 22 फूल असेंब्ली आसतली हे फावटी। त्या टील 8 काय 9 ऑगस्ट पर्यंत हेज्या उपरांत मागीर थारतले। ओके, आयच्या कॅबिनेटांत बाकीचे निर्णय जे आहा पयली इन पर्स्पेक्टिव्ह। ओके, सर्वोत्तम सेवा योजना स्कीम फॉर द CSCs विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ गोवा डिलिव्हरी ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेस टू सिटीजन। ही जी सर्वोत्तम सेवा योजना जी आहा पयली CSCच्या अंडर चलयता ताच्या खातीर तांकां 15,000 रुपीज पर्टिक्युलरली क्वार्टरली तांकां पेमेंट करपाचें तांकां थारल्या। इट इज ज्यो आमच्यो CSCs ज्यो सेवा दिता पळय न्ही तांच्या खातीर तांकां सपोर्ट करपा खातीर ही सुरवात केल्ली योजना आसा। गव्हर्नमेंट तांकां पयशे दिता। हय, कारण दे आर गिवींग द डिफरंट सर्विसीस ऑनलायन पद्दतीन सर्विसीस 250 सेंटर गोंयान एट प्रेजेंट तशी 140च्या पेक्षाय चड सेंटर्स गांव लेवलाचेर चलता आणि ऑनलायन ते मिनिमम त्याचे रेट्स ठरलेले आसा। ताच्या पेक्षा तांकां चड चार्ज करपाक मेळना। तेचे भायर हे क्वार्टरली सरकार दितले तांकां ते दिवपाचे ठरल्या। हय, ते बी तांकां बरें ते सर्विसीसच्या प्रमाणे आहा। पर्टिक्युलरली कितल्यो सर्विसीस ते कवर करतले तेजेर 150 to 200 सर्विसीस तेंच्यांनी कवर करपाक जाय आणि त्यांचो रेटूय तितून ठरला। रिवॅम्प अँड डिझिग्नेटेड ऑफ द ग्रामीण मित्र एट द डोर स्टेप्स टू द गव्हर्नमेंट सर्विसीस म्हणजे मिनिमम 150 सर्विसीस आहा पळय पर मंथ तांच्यांनी त्यो कंप्लीट करपाक जाय। त्या सर्विसीसा प्रमाणे तांकां पेमेंट दिवपाचो आहा पळय न्ही तो ठरला। IT डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी ते मॉनिटर करता। कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर डॉक्टर सनत भाटकर कन्सल्टंट डिपार्टमेंट ऑफ द न्युरोलॉजी इन गोवा मेडिकल कॉलेजींत ताका घेतलेलो आसा। जीएमआरच्या बाबतीत विरोधक आरोप करतात तो सामको चुकीचो। कायद्याच्या तरतुदी प्रमाण जीएमआर कंपनीक सवलत दिल्या। 7 डिसेंबर 2024 सावन भागीदारी प्रमाण गोंय सरकाराक येणावळ येवपाक सुरू जातली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। गोंय सरकाराक जीएमआर कंपनी कडल्यान मे म्हयन्या सावन येणावळ येवपाची आशिल्ली, पूण आतां आयकपाक येता ते प्रमाण तांकां डिसेंबर मेरेन येणावळ सूट दिल्या। विरोधी आमदार विजय सरदेसायान हो विशय उक्ताडार हाडीत सरकाराचेर फार पेटयल्ले। ताका आतां मुख्यमंत्र्यान जाप दिल्या। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता जीएमआराक कायद्याच्या तरतुदी प्रमाण सूट दिल्या खंय। देखून विरोधकांचो आरोप चुकीचो आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे। जीएमआर एअरपोर्ट म्हणटा तो सरकारी जावंय जाल्लो आहा। आतां हें कित्या खातीर म्हणटा हो एअरपोर्ट कंप्लीट करपाक आनी पयलीं 3,500 कोटी मोडटा म्हणिल्ले ते तांणी मोडले 1,900 कोटीच, म्हळ्यार 1,600 कोटी कमी मोडून पसून सरकारान तांकां 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन दिली सिटी सायड डेव्हलपमेंट। ताजे मागीर आतां 37%
जे सरकाराक मेळूंक जाय रेव्हेन्यू एवरी मंथ फ्रॉम मे 2024 तेन्नाच्यान आतां सरकार एक प्रपोजल कॅबिनेटान मूव करपाचो आहा म्हणून आमकां रिलायबल सोर्सीस सांगतात की हे जे सरकाराक पयशे येवपाक जाय सरकार म्हणटा आपल्याक नाका टील डिसेंबर दे आर विलिंग टू वेव इट ऑफ. म्हयन्याक एक मिनिमम 40 कोटी म्हळ्यार बेजिकली जर पळयतले जाल्यार सरकाराक 18 कोटी म्हयन्याक येवंक जाय. हे 18 इंटू डिसेंबर मेरेन म्हणल्यार जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर 7 महिने. हे 7 महिन्याचे 18 कोटी पर मंथ सरकार वेव ऑफ करपाक सोदता अप टू मार्च 2025. म्हळ्यार सरकाराक पयशे जोडपाक कित्याक नाका हो प्रश्न म्हाका पडटा. ना जाल्यार बारीक मनशाक तुमी इलेक्ट्रिसिटी फारीक केली ना उदकाचें बील फारीक केलें ना म्हणटा तांचे डिस्कनेक्ट करतात तुमी. हांगा तो मनीस जोडटा GMR म्हणटा तो एक फुल्ली ऑपरेशनल एअरपोर्ट तुमी मोपा बंद उडोवन तांकां वयर काडूंक सोदतात. तांचे फुडें एस्टिमेशन आहा एज पर रिपोर्ट्स वीच आर देर इन पब्लीक डोमेन. एस्टिमेशन अशें आहा की 2028 मेरेन 95% इंटरनॅशनल ट्रॅफिक विल बी फ्रॉम मोपा. सो हाजो इतलो तुमी ताका फेवर करतात. आतां आशिल्लो एअरपोर्ट तुमी बंद उडोवंक सोदतात आनी थंय जी जोड जाता ती जोड सरकाराच्या वाट्याक जी पयशे येवपाचे आशिल्ले ते सरकाराक नाका. बरेच जाण म्हणजे फाटल्या फावटी एक मिस्टेक डेट जी सांगपा खातीर फ्लोर ऑफ द हाऊस म्हाज्या कडल्यान जी थोडीशी चुकलेली कारण चुकलेली म्हणजे पयलींची डेट्स तशी आशिल्ली 31 मे 2024 आशिल्ली ती डेट फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगलेली ते रेक्टिफिकेशन ऑफ फ्लोर ऑफ द हाऊस करतलोच. बट जस्ट खूब जाण वेगवेगळो बोवाळ आनी आरोप करपाक लागला म्हणून थोडेशे जे आसा पळय न्ही GMRचो गोवा गव्हर्मेंट आनी GMR हांच्या मदलो जो कन्सेशनल एग्रीमेंट आसा ताच्या बाबतींत हांव थोडेशें क्लियर करपाक सोदतां. आतां अकॉर्डिंग टू युअर कन्सेशनल एग्रीमेंट इट इज एन आर्टिकल 36.2 G 36.2 A epidemic which is an COVID-19 its implications with the fourth major event which COD agreement जो आहा पळय न्ही 30th May 2022 तो 7th December 2022 पर्यंत गेलो. ताज्या उपरांत कमेन्समेंट ऑफ द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द एन्युअल प्रिमियम 31st May 2024 हो जो आसा तो 7th December 2024 जालो. द कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ द GMR विच इज स्टार्टेड ऑन द 6th December 2022. त्या खातीर फ्रॉम डॅट डे ऑनवर्ड्स इट इज एन 2 years which is then 7th December 2024. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. राजधानी पणजेत सुरू आशिल्ली स्मार्ट सिटीची कामां पुराय करपा खातीर जुनाचे निमणे मेरेन वेळ दिवचो म्हणून इमॅजिन पणजे स्मार्ट सिटी लिमिटेडान न्यायालयांत अर्ज दाखल केला. ह्या नादी हे काम 31 मे मेरेन पुराय करपाचें आशिल्लें पूण तें कांय जावपाक शकलें ना देखून आतां वेळ वाडोवन मागिल्लो आसा. स्मार्ट सिटी विशीं न्यायालयांत सुरू आशिल्ल्या याचिकेवेली सुनावणी फुडल्या सप्तकात दवरल्या त्यावेळार ह्या अर्जाचेर विचार जातलो. स्मार्ट सिटीची कामां कशी चल्ल्या ही तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी ह्या स्मार्ट सिटीचेर PIL सुद्दां हायकोर्टान फायल केल्लेली आसा. ह्या स्मार्ट सिटीचें काम 31 मे पर्यंत कंप्लीट जातलें अशी ग्वाही अशें आश्वासन एडवोकेट जनरलान इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटीच्या तर्फे हायकोर्टान दिल्लें पूण हें काम काय कंप्लीट जावंक ना. काल हे स्मार्ट सिटीचें काम कंप्लीट जावपाक जाय ह्या खातीर आनी एक अर्ज हायकोर्टान दाखल केला. तो म्हटल्यार ह्या जून अखेरी पर्यंत म्हणजे जूनच्या 31 तारखेपर्यंत मुदत वाडोवन दिवची त्या खातीर स्मार्ट सिटी कामां आनी स्मार्ट सिटी कंप्लीट जातली ह्या खातीर एक याचिका दाखल केल्या उच्च न्यायालयान आनी हेची जी सुनावणी जी आसा ती फुडल्या आठवड्यान जातली कारण स्मार्ट सिटीचेर ऑलरेडी एक जनहीत याचिका दाखल केल्लेली आसा. त्या याचिके वांगडाच ह्या अर्जाचेरूय सुनावणी जातली फुडल्या आठवड्यान अशी म्हायती आमकां आयज मेळ्ळा. पूण हांगा मेन गजाल अशी आसा की स्मार्ट सिटीचें काम कंप्लीट जावपाक जाय म्हणून जूनच्या 31 तारखे पर्यंत वेळ जो आसा तो वाडोवन दिवचो म्हणून याचिका उच्च न्यायालयान दाखल केलेली आसा. अशी अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. पणजी स्मार्ट सिटीच्या उण्या दर्जाच्या कामांक फकत कॉन्ट्रॅक्टदारूच जापसालदार असो आरोप मंत्री आनी पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी केला. चुकीच्या पद्दतीन काम केल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टदारांचेर कारवाय जावपाक जाय अशें येणावळ मंत्री आनी पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताचें म्हणणें. As far as smart cities is concerned,
कन्सल्टंट आमी आलेले हू इज टू गिव द दिस थिंग कन्सल्टंटूच आपण सँक्शन करताले पेमेंट बीन देर वॉज नो बेसिकली डिपार्टमेंटल पर्सन से PWD or someone there should have been someone basically where responsibility could have been fixed हे थोडे आता कन्सल्टंट फाटल्या दिसांनी काडलेले लिहून आहा तो सारकें काम करूंक ना हांव सुद्दां सांगता हे कन्सल्टन्सी कोणी हाडलेली ती पयली चिंता आनी इतले कन्सल्टंट्साक इतले पयशे दिलेले आहा की आमचे जुवारी ब्रीज फ्री येवपाचो I think we have got our departments in PW department all the other departments are there who has got basically say chief engineers are there who are knowledgeable much more than these consultants are. See, कितें action कितें घेवपाचें आहा as far as our government is concerned we will take action if need be if contractor has not done his duty or as far as he has defaulted as far as this thing is substandard work is concerned that will be taken care of. Let the smart city work be completed first. See, I am not here basically to defend the contractor basically should be taken to task whoever who is doing substandard work or whoever is not basically following the quality. लोकसभा वेंचणुकेत ख्रिस्ती धर्मगुरूंच्या हस्तक्षेपाविशीं भाजपान केल्ल्या स्टेटमेंटा वयल्यान गोंयभर बोवाळ पडला. ह्याच मुद्द्या वयल्यान काँग्रेस फुडारी गिरीशान भाजपाचेर फोग काडलो जाल्यार मावीन सांगता ह्या विशयाचेर उलोवन काय फायदो ना. भाजपा गोंयांत धर्मीक एकचार इबाडपाचो यत्न करता असो आरोप काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकरान केला. हे विशीं गिरीशान पुलिशेंत कागाळी नोंदयल्या. जाल्यार परत परत इलेक्शन जातकच तांचो पयली पार्टीचो अध्यक्ष नवडे उलयलो आनी रिपिटेडली परत ते फक्त चर्चीक ब्लेम करीत आसा. नॉर्मली चर्च हो आपल्याला एक रोल असता तो प्रत्येक इलेक्शनाक प्ले करता. जेन्ना तो बीजेपीक फायदो जाता तेन्ना बीजेपी ओगी आसता आनी जेन्ना ते हरता ते चर्चीक ब्लेम करपाक शकता. एक कॉम्युनल हेट्रेड दोन गटां भितर झगडी घालप हो त्यांचो उद्देश आसा आनी त्या खातीर आयज हांवें मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर फॉर्मली वचून कंप्लेन दिल्ली आसा. गिरीराज पै वेर्णेकर आनी संकल्प आमोणकर जेणी काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन चर्चीचेर हल्लो करपाचो प्रयत्न केलो. तातूंतल्यान कितें जाता तातूंतल्यान जे मणिपुराक घडला ते रिलिजियस लिडराचेर कोणी येवन एटॅक करपाक शकता. आनीक तुमी एक धार्मीक तेढ निर्माण करपाचो प्रयत्न करता हातूंतल्यान तरी परत तेच सांगून. दुसरे वटेन आमदार क्रूज सिल्वानूय भाजपाच्या आरोपात कांयच तथ्य नाशिल्ल्याचें म्हणला. सर आता बीजेपी सावथाचो सीट आहा न्हू ते हारले ते सो आता ते ब्लेम करता की जे पाद्री आहा चर्चींचे तांच्यांनी इन्फ्लुअन्स केले वोटर्सांक आनी आमचो थंय हे जालो लॉस्ट जाले आमी अशें म्हणटाले. ना म्हाका जाल्यार दिसना ते पाद्रीनी इन्फ्लुअन्स कोण वोटर येयले हें आमचे सावथ गोवा जाल्ले ते वोटर्स खूद येयले वोट करपाक ते भाशेन एकू कम्युनिटीन मारना फक्त कॅथलिकांनी वोट मारना थिंगा हिंदूनी मारला मुस्लिमांनी मारला सगळे एकठांय जावन हे इंडिया एअरलायन्साक सपोर्ट केलो. सो तुमी एक कम्युनिटी ब्लेम करपाक हे सारकें ना कित्याक लोक खूद आयिल्लो हांव जाणा आमची कॉन्स्टिट्युन्सी पासून मॅक्झिमम आमी इंडिया एअरलायन्साक वोट दिला 17,251 हो वोट इंडिया एअरलायन्साक पडलो. तो लोक खूद आयिल्लो आनी कोण आमचे सोशल एक्टिविस्ट आहले सोशल वर्कर आहले तेमी जायते अवेरनेसूय केल्ले आमी अवेरनेस केल्ले आमी जायत्यो मिटींग गेल्ल्यो. सो हे रिलिजियस ते इंटरफियर जाले म्हणून अशें नाता. जाल्यार मंत्री माविनाच्या कोतान आता ह्या मुद्द्याचेर उलोवन कांयच फायदो ना. वेंचणूक सोंपली आता काय मतदारसंघात आमकां मतां कित्याक कमी पडली हाचेर विचार करपाक जाय अशें माविन सांगता. म्हणजे काल बीजेपीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली संकल्प आमोणकर आनी ते म्हणटा की सावथाक जो डिफीट जालो पळय तो प्रिस्ट जे आसा चर्चीचे तांच्यांनी लोकांक शर्माव दिले आनी हें दिलें तेका लागून आमी हल्ले म्हणून. सो हें तुमकां यू आर एग्री टू दॅट स्टेटमेंट. Things happen at election time. Elections are now over. There should be peaceful coexistence. We should forget everything. This is not the time to debate them. There's a party. We have to introspect. आमी चिंतून आमी पळोवपाक जाय की त्या कारणा लागून आमकां कमी लीड थोडे कडेन मेळ्ळी. आमचें कर्तव्य जावन आसा. एका दोश दी तेका दोश दी सारकें. सो हे पार्टीज तुमची प्रेस कॉन्फरन्स बी घेता पळय तुमी सांगताले ते पार्टीक सुद्दां की तुमी आतां तो इशू चड एक्झिरेट बी करनाका म्हणून. See, I think there is something called immediate reaction. Person feels very strongly about something. Now time has passed.
it is time to get back to work for the people of Goa. We have got back to work for the people. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आम्ही देवळां घरादारां मायनिंग लिजान घातला अशें कोणी तरी चुकीचें विधान केलां अशें मयेचे आमदार पेमेंद्र शेट हांचें म्हणणें. शिरगांव सयत मुळगांवची देवळां घरादारां मायनिंग लिजान पयलीं सावन आशिल्ली. कोणेच फटीची वावडी पसरची न्हय. सरकार शिरगांवा सयत देवळां घरादारां मायनिंग लिजांतल्यान बेगोबेग भायर काडटले अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. आमच्या सरकारान एक निर्णय घेतलो फाटल्या दिसांनी. हो विशय हांवें गेल्या असेंब्लीन मांडलेलो आनी स्पेशली मय मतदारसंघातले जे भाग आसा तितून चडान चड भाग येता तो शिरगांवांत. लयराई टेम्पल आनी सगळी जी लोक वस्ती आहा जी लिजान आसली. काल कोणी तरी एक स्टेटमेंट केलें की ते आमी लिजान घातला म्हणून. ते लिजान घालूंक ना. हे लीज पयलीं पासून आसा. जेन्ना लीज स्टार्ट जाल्लें सुरवातीक आफ्टर इंडिपेंडन्स तेन्ना पासून हे सगळी ही लीज एरिया डिमार्क जाल्ली. आनी ह्या सरकारान कितें केलें, आमच्या सरकारान ती लीज ऑलरेडी ट्रान्सफर जशें आसा तशें ट्रान्सफर केलें. भितून देवळां खंयचीं आसा, घरां खंयचीं आसा हें पळयलें ना. आमी जेन्ना हो विशय मांडलो विधानसभेत तेन्ना त्या विशयाचेर चर्चा सुरू जाली आनी हे वगळोवपाक लागून विशय आतां सरकारान सुरू केल्लो आसा. ही सगळीं घरां जीं आसा न्हय ते लिजा भायर काडटले. कोणी तरी काल रॉंग प्रेडिक्शन एक केल्लें की सरकारान म्हणजे मान्य मुख्यमंत्र्यान लीज होल्डरांक इन्स्ट्रक्शन दिलां म्हणून. तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवपाक सरकार शकना. सरकार आपल्या डिपार्टमेंटाक दितलो. सरकार मायन्स डिपार्टमेंटाक सांगतलो ती ही वळून भायर काडा पडटा. ते लीज ओनरांक दिवपाचें ना न्हू. ती स्पेसिफायड एरिया म्हणटा. स्पेसिफायड एरिया जी आसा देवळां आसा आनी पब्लीक प्लेसी आहा किंवा घरां आसा ही काडून भायर काडपाची लिजानसून अशें आमी रिक्वेस्ट केल्लें. आनी ऑनरेबल सीएमान तेन्ना आमकां एश्युअर केल्लें की ही सगळी भायर एसेंब्लीन हांवें तो विशय मांडून. तशेंच आमच्या मतदारसंघान जशें आहा तशेंच बिचोलेय आसा म्हणजे देवी केळबायचें देवूळ आहा हें मुळगांव पडटा. हें बिचोले मतदारसंघान ती सुद्दां आमचे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी यांच्यानी तडून धरलेलो विशय की ही सगळी देवळां काडपाक जाय. हो विशय आमचे सरकार म्हाका खात्री आसा आनी शुअर दॅट दीस विल बी डन. म्हापशा ग्रीन पार्का कडेन 21 वर्सां पिरायेच्या मोगिकेचेर प्राणघातक हल्लो करून प्रियकरान पळ काडलो. कारींतल्यान प्रवास करतना दोगांय मदीं ल्हानशा कारणावयल्यान वाद जाल्ल्यान रागान बॉयफ्रेंडान गर्लफ्रेंडाच्या तकलेर स्पॅनर मारलो. हातूंत चली गंभीर जखमी जाल्ल्यान तिका सध्या म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. फुडलो तपास चालू आसा. बिरेस्तारा म्हापशा ग्रीन पार्का कडेन एक धक्कोदायक घडणूक घडली. एका 21 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर ताच्या बॉयफ्रेंडान प्राणघातक हल्लो करून पळ काडलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कारींतल्यान प्रवास करतना दोगांय मदीं ल्हानशा कारणावयल्यान वाद जालो. ह्या वादाक लागून बॉयफ्रेंडाक बरोच राग आयलो. रागाच्या भरात तांणी गर्लफ्रेंडाच्या तकलेर स्पॅनरान हल्लो केलो. तकलेंतल्यान रगत येता ते पळोवन ताका रस्त्यार सोडून चल्यान घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो. जखमी जाल्ल्या चलयेक सध्या उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केला. म्हापसा ग्रीन पार्क सर्वीस रोड हांगासर एका चेडवाचेर कुडी हल्लो जाल्ल्याचो प्रकार सध्या समोर येयलो आसा. वास्को रावपी एक कपल जे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आसात ते वास्को सायडीच्यान आपल्या कारींतल्यान म्हापसा ग्रीन पार्क सर्वीस रोडा कडेन पावतकच अशें कळून येयलें की तेंच्या मदीं गाडयेनूच एक वाद जालो आनी हो वाद जो आसा हो झगडेच्या रुपांतरान पावलो. जो चेडो आशिल्लो ह्या क्रिकेच्या बारान तेणी गाडयेंतलो जो स्पॅनर आसा तो काडलो आनी चेडवाच्या तकलेर मारलो. ह्या असॉल्टान चेडूं आसा ते गंभीर जखमी जाले. तेन्नाच त्या चेड्यान त्या चेडवाक गाडयेंतल्या भायर काडले आनी थंयच्यान तेणी पळ काडलो. जे सर्वीस रोडा वयल्यान लोक वयताले त्या लोकांनी ही सगळी घटना पळयली आनी तेंच्यांनी बेगोबेग 108 आपयलो. 108 धाडून त्या चेडवाक म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सध्या उपचारा खातीर आयिल्ले. डॉक्टरांनी त्या चेडवाक डायग्नोज करना फुडें अशें कळोन येयलें की त्या चेडवाक सध्या 7 ते 8 अशे स्टिचीस पडलेले आसा आनी सिरियसली इंजर्ड आसा. फर्दर ट्रिटमेंटा खातीर डॉक्टरांनी ताका GMCन प्रिफर केल्लें आसा.
ह्या सगळ्याच्या घटनेचेर जे म्हापसा पुलीस आसा ह्या सगळ्याचेर चौकशी करीत आसा आणि जो बॉयफ्रेंड आसा जो फरार जाल्लो आसा त्याचो शोधात आसा. सो तो असो प्रश्न पडटा की ही जी कपल आशिल्ली जे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आशिल्ले ते वास्कोच्यान म्हापसा वाठारांत कित्याक येयले. हो जो बॉयफ्रेंड आसा हो ऑलरेडी चिंतून येयल्लो का हल्लो करपा खातीर असो सद्या प्रश्न पडटा. अशीच ह्या केसी फाटल्यान अपडेटी खातीर पळयतात गोमंतक TV. हांव रिपोर्टर स्नेहा असोदीकर. थिये कम्युनिदादीची जमीन महाराष्ट्रातल्या एज्युकेशन सोसायटीक भाड्याच्या तत्वाचेर दिल्या म्हणून कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान म्हायती दिल्या. वट्ट 2 लाख चौकण मिटराची कम्युनिदादची जमीन आसा. भाड्या तत्वाचेर महाराष्ट्राच्या एज्युकेशन सोसायटीक कम्युनिदादची जमीन दिता म्हणून समितीन प्रस्ताव धाडिल्लो. त्या प्रस्तावाक मान्यताय दिल्ल्याचे मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले. कितनी एरिया है? 2 lakh square meters. 2 lakh square. It is all lease. Okay. How many years, sir? Lease, how many years they have not mentioned, but that is the thing between the comunidad and the applicant. Okay. It's a private institution from Mumbai. It is a private institution from Mumbai. Okay. What kind of institution? Primary level, high secondary college? No, they want to set up an institution that has not come to us. It is just as far as allotment of land is concerned, where we are dealing. So Comunidad has sent us a proposal and we have accepted a proposal. On a lease, I think it is some institution. Final details from that. Okay. मनशाच्या दुधाचो बेकायदेशीर वेपार करतल्यांचेर कायदेशीर कारवाय करतले म्हणून अन्न आणि वखदां प्रशासन संचालनालयान शिटकावणी दिल्या. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण कायदो 2006च्या नेमा प्रमाण मानवी दुधाचेर प्रक्रिया करपाक वा विक्री करपाक परवानगी ना हाची अन्न वेवसायिकांनी नोंद घेवची. मानवी दूध आणि तांच्या पासून तयार केल्ल्या उत्पादनाचो वेपार करपाक कायद्यान बंदी आसा. ह्या कायद्यांचे उल्लंघन करून वेपार करप्या आड कारवाय जातली. फूड अँड ड्रग्सान काल एक सुचोवणी जाहीर केला ते म्हटल्यार ह्युमन मिल्क मनशाचें दूध हे प्रोड्यूस करपाक आणि विकपाक दोगांकूय बंदी आसा आणि हे इल्लिगल आसा. ही जेन्ना काल नोटिफिकेशन येलें तेन्ना आमी आयज FDAन येयले. FDAच्या डिपार्टमेंटान येयले आनी थंयसून म्हायती मेळोवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमकां अशी म्हायती मेळ्ळी की गोंयांत तरी सद्या ह्युमन मिल्क म्हणजे मनशाचें दूध हे प्रोड्यूस केलें वचना किंवा विकलें वचना. पूण अशा प्रकारचे करप हे टोटली इल्लिगल आसा. कारण मनशाचें दूध म्हणटा जे ह्युमन मिल्क म्हणटा ते फूड ह्या प्रोडक्टान येना. फूड अन्न किंवा खावपाचे पदार्थ ह्या भागांत ते येना. सो त्या खातीर ह्युमन मिल्क प्रोड्यूस करप आणि विकप ह्या दोगांचेरूय बंदी आसा. देशभर ही बंदी लागू केल्लेली आसा आणि अशें जर कोण करता जाल्यार ते इल्लिगल आसा ते त्यांनी करचें न्ही. अशा प्रकारचे अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक TV. राजधानी पणजेत आशिल्ल्या आंतरराज्य बस टर्मिनलाची सामकी चवथिकाय जाल्या. ह्या बस टर्मिनलाचेर कसल्योच मुळाव्यो साधन सुविधा नाशिल्ल्यान गोंयांत येवपी पर्यटकांक बरो त्रास जाता. थळवा आमदार तशेंच महापौराक ह्या बस टर्मिनलाच्या अवतिकाये विशीं सांगून लेगीत कांयच फायदो जालो ना. देखून हो बस टर्मिनल बसकार तशेंच लोकां खातीर गैरसोयीचो थारिल्लो आसा. ताका लागून बस ऑपरेटरांनी तिडक उक्तायल्या. स्मार्ट सिटी पणजेच्या आंतरराज्य बस टर्मिनलाचेर पर्यटक तशेंच बस ऑपरेटरां खातीर एक सुलभ शौचालय सोडल्यार बस टर्मिनल म्हणपा सारक्यो कसल्योच सुविधा ना. गोंयांत येवपी हजारांनी पर्यटक ह्याच बस टर्मिनला वयल्यान यो वच करतात. मात आतां पावसा पासून बचाव करपा खातीर हांगासर सादी शेड लेगीत ना. तशेंच ह्या टर्मिनलाचेर कोयराचें साम्राज्य पातळ्ळा, जाका लागून हो टर्मिनल कमी आनी डंप यार्ड चड दिसता. तशेंच एकय डस्टबीन नाशिल्ल्यान सगळे कडेन कोयराचे ढीग दिसून येतात. हांगा विचारपूस करपा खातीर कावंटर तशेंच खंयच्या शाराची बस खंयच्यान सुट्टा हें दाखोवपी बोर्ड लेगीत ना. हांगा देंवतकच फुडें वचपाक टॅक्सी वा रिक्षा लागीं मेळनात. देखून पर्यटकांक पयस चलत वचचें पडटा. टर्मिनलाचेर भितर आनी भायर सरपाक एकच वाट आशिल्ल्यान येरादारीची कोळणी जाता. फाटलीं 7 वर्सां जालीं बस टर्मिनलाची अशीच परिस्थिती आसा. स्मार्ट सिटीच्यो बाता मारपी सरकार आनी थळाव्या आमदाराकूय हे गजालीचे पडून गेल्ले नाशे दिसता.
ताका लागून हो बस टर्मिनल न्हय हो प्रॉब्लेम बस स्टँड जाला अशी तिडक हरी गोवेकार ह्या बस ऑपरेटरान उक्तायला. टोटल बस स्टँड जो हा प्रॉब्लम बस स्टँड कितें आहा सारकें कांयच ना. फॅसिलिटी कितें हांगा शेड आहा मेन शेड जवळ जवळ 7 वर्सां जाली मी बोबाड मारीत आहा. उलयता तेका बोबाड मारची पडटा. बोबाड हो शब्द घेवचो पडटा कित्याक जाणां कोणाच कडेन कांय जायना. सिद्धार्थ कुंकळकर MLA आसतना हांव उलयता सदांच सांगता तेणें पेवर्स घालून दिल्ले म्हणून हांगा एक मातशें लिपेज दिसता. गाडयो हाडल्या कोणाचे कोणें तालांव दिला ते डंप केल्ले आसा गाडयो तेजेर आतां झाडां जाल्या आनी शेड ना हांगा. वेवस्था म्हळ्यार कांयच ना. तुमी सुद्दां पळोवंक शकता कितें आहा कांयच ना. 7 वर्सां आमी बोबाड मारतात उलयता कोण कांय एक्शन घेयना. ना मेयर घेयना. मेयर घेयना. MLA आहा पणजेचो तो घेयना. पैसे जातात मरे. भुरगीं धाकटी भुरगीं येता बायलां येता सगळे ट्युरिजमाच्या मार्फत जो इन्कम येता तो हांगा थोडो घालपाक जाय मरे. शेड करपाक जाय. टॉयलेट म्हटल्यार आहा तो लिपेज ना कांय ना कांय ना कांय ना. पयशे कलेक्ट करता ते गोंयकार न्हू. हे भायल्यांक एक ते लिजार दिता. गोंयकार जोडिना भायले लोक जोडटा लिजार ते. तांकां कितें पयसो घेवपाचो कलेक्ट करपाक जोडपाचें वचपाचें न्ही. आतां हांव जे आसा तो पणजेचो गोंयच्या कॅपिटल सिटीचो हो इंटरस्टेट बस टर्मिनल आनी ताजी परिस्थिती जर तुमी पळयत जाल्यार ह्या बस टर्मिनलाच्या नांवाचेर फक्त हांगा 2च सुविधा आसात. त्यो म्हणजे एक हांगा एक टॉयलेट आसा आनी दुसरें म्हणजे हे गाडे लोकांनी घातल्या. ताजे शिवाय हांगा दुसरें आनी कांयच ना. हो प्लेन ग्रावंड आसा. कसल्योच तरेच्यो हांगा सुविधा ना. फाटली कितलींशींच वर्सां जालीं हो इंटरस्टेट बस टर्मिनल हांगा चलता. हांच्यान एवरी डे शेकड्यांनी बसी भारताच्या वेगवेगळ्या कोर्नराक वता. पूण हांगा अशे शेकड्यांनी लोकय ट्युरिस्ट अख्खे गोंय भारतभरच्यान येता. पूण तांच्या हांगा कितें मेळटा पळोवपाक तर हांगा बुरशेपणां सगळीं घाण सगळे कडेन. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे ह्या बस स्टँडाक एकय शेड ना. खंय पावस येता आतां पावसान आतां हांगा लोक भिजता. भुरग्यांक घेवन लगेज घेवन वतात. त्या शिवाय वतान सुद्दां लोक हांगा मेळटा. पूण हांगा एकय खंय बसपाक शेड ना. लास्ट निमाणे हांगा जे बारीक बारीक गाडी आसा तांचे ते बारीकशे हें घातलेलें आसा तारत प्लास्टीक ताजे पोंदा लोक बसून आपलो पावसा पासून आपल्याक सारवार करपाक प्रयत्न करता. सो अशी परिस्थिती ह्या पणजेच्या इंटरस्टेट बस टर्मिनलाची आसा. गोमंतक TV खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.